दीस सोमार, मार्चाची 3 तारीख 2025. पहिले वाचप सिराक प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 17 ओळ 26 तावन 29 पर्यंत. पातक रडतल्यांक तो पाटी येवंक दितलो आनी भरवोसो सांडलेल्यांक तो धैर्य दितलो. सर्वेस्पराशी परतून ये आनी तुजें पातक सोड. ताचे मुखार विनती कर, तुजे अपराध उणे कर. भोववर्त्या देवाशी परत्यान ये. वायटाक पाड कर आनी सगळ्या खोटापणाचे द्वेष कर. आमी जिवंत आसतना भोववर्त्या देवाची स्तुती करिना जाल्यार पाताळान ताची स्तुती करूंक कोणाच्यान जायत? जशें अस्तित्वांत नासलेल्या मनशान ताची स्तुती करूंक जायना, तशें मेल्ल्या मनशाच्यानय जायना. जिवंत आनी भलायकी नसलेल्या मनशाच्यान मात्र सर्वेस्पराची स्तुती करूंक जाता. सर्वेस्पराशी परतून येतल्या मनशा थंय कितली व्हड ताची काकुळट, कितलें व्हड ताचें बोगसाणें. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 32 1 तावन 2, 5, 6 आनी 7. श्लोक. नितिवंतानो, सर्वेस्परा थंय संतोष पावा. गुन्यांवाचें बोगसाणें जर मेळ्ळें, पातकाचें खत जर धुवन काडलें, मनीस कितलो भागी. सर्वेस्परा मुखार जाका गुन्यांव ना, जाच्या अंतस्करणांत कपट ना, तो कितलो भागी. श्लोक. नितिवंतानो, सर्वेस्परा थंय संतोष पावा. पूण आतां म्हजो गुन्यांव हांवेंच वळखून घेतलो. म्हजें पातक हांवें लिपोवन धरलें ना. हांवें म्हळें, सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेतलो आनी तुवें म्हजें पातक बोगसिलें. श्लोक. नितिवंतानो, सर्वेस्परा थंय संतोष पावा. देखून भक्तिवन मनीस आकांताच्या वेळार तुका प्रार्थना करूं. तवळ बुडतो गलुस्सू येवं आनी उदक उंच सडूं. पूण ताका तें लागचें ना. श्लोक. नितिवंतानो, सर्वेस्परा थंय संतोष पावा. तुंच म्हजें आश्रय कोटें. आकांताच्या वेळा तूं म्हाका सांबाळून धरताय. म्हजे भोंवती जैताच्यो बोबो म्हाका आयकूंक दिताय. श्लोक. नितिवंतानो, सर्वेस्परा थंय संतोष पावा. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. कितलो वर्तो ग्रेस्त जेजू ख्रिस्त जावन आसलो, तरी तो दुर्बळो जालो, कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं तुमकां ग्रेस्त करच्याक. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सामार्क प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 10 ओळ 17 तावन 27 पर्यंत. त्यावेळी एक मनीस जेजू सरशी धांवून आयलो आनी ताच्या पांयां सरशी दिंबी घाल ताचे लागीं विचारूंक लागलो, बऱ्या मेस्त्री, सासणीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी जाय? जेजून ताका जाप दिली, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? बरो म्हणलो एकलोच देव. उपादीस खंयचे ते तूं जाणाय. जिवेशी मारी नाका, प्रद्वार करी नाका, सोरी नाका, फट साक्ष सांगी नाका, लुकसाण करी नाका, तुज्या आवय बापायक मान दी. तो जाप दिवन म्हणालो, मेस्त्री, हे सगळे म्हज्या भुरगेपणांतानूच हांव पाळून आयलां. तवळ जेजून ताचेर मोगान दिश्ट घाली आनी काडी नासतना म्हळें, तुवें करी जाय जाल्लें एक काम मात्र बाकी आसा.
वोस, तुजें कितें आसा तें वीक आनी मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी. सरकार तुका दिर्वें आसतलें. उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. हें आयकून ताचें तोंड बावलें आनी खंतिश्ट जावन तो फाटीं गेलो, कित्याक ताका यथेश्ट आस्त बदीक आसलें. तवळ आपल्या भोंवतणी रावलेल्या शिसांचेर दिश्ट गुंडावन जेजू म्हणा लागलो, ग्रेस्तांक देवाच्या राज्यांत रिगोवंक कितले कश्ट मारतले. ताची ही उतरां आयकून शिस थटक्क जालें. पूण जेजून तांकां परत्यान सांगलें, भुरग्यांनो, देवाच्या राज्यांत रिगोवंक कितले कश्ट. एक खरेंपणी सुवेच्या बिडांतल्यान पशार जायत तरी ग्रेस्त मनीस देवाच्या राज्यांत तितले ससारायेन रिगासो ना. हें आयकून ते आनीकय चड अजाप जाले आनी तशें जाल्यार कोण बचाव जायत म्हूण एकामेका ते म्हणाले. तवळ जेजू आपली दिश्ट तांचेर लावन म्हणालो, मनशांक ते असाध्य वय, पूण देवाक न्ही. देवाक सर्व संगती साध्य. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. ह्या संवसारी आमचें जिवीत एक पयण आनी ह्या पयणाचो शेवट सासणीक जिवीत. कशें जोडूं हांव सासणीक जिवीत? ह्या सवालाक जेजू देवाच्या योजनाक सरी जाल्लें जिविताचें पयण कशें आमी मांडून हाडिजे आनी आमच्या पयणाक सरी जाल्लो शेवट खंडीत जावन आमकां लाभतलो म्हणली सादी आनी अर्थाभरीत जबाब आमकां दिता. आयचें देवाचें उतर जिविताच्या पयणाक भोव गरजेचें लिसांवां आमकां दिता. देवाच्या उपदेशांच्या बुनयादीचेर बांदून हाडिल्लें जिवीत खऱ्या अंतस्करणांत उलो मारच्या देवाच्या ताळ्याक कान दिवच्याक जायती उमेद आनी निमाणें आमकां लाभलेलें सक्कड आमचें न्ही, बगार सर्वेस्पर देवाचें म्हणल्या खालत्या मनोभावान पेल्या थंय वांटून घेवचें बरें मोन अशें जावंक जाय जिविताचें पयण. ह्या वाटेर जर आमी समकताव तर लाभता आमकां दैवीक समाधान, सर्गींचें राज आनी सासणीक जिवीत.